अंडर-17 फुटबॉल कपाच्या लोगोचे अनावरण बांबोळी स्टेडियमात जाले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, खेळामंत्री बाबू आजगावकर आशिल्ले। सर्त यशस्वी करपाक प्रत्येकान तेंको दिवचो असो उलो खेळामंत्र्यान मारलो। मागता गोंयकारांकडे आणि फुटबॉल प्रेमी कडेन की हो टुर्नामेंट सक्सेसफुल करपाक ह्यो जितल्यो गेमी येतल्यो जगांतल्यो देशांतल्यो तांकां तुमी तेंको दितले आनी ती पळोवपाक तुमी मॅची पळोवपाक आमच्या फातोड्ड्या फुटबॉल ग्राउंडाचेर येतले। हांव चड खुशी की ह्यो ज्यो जगांतल्यो ज्यो देशांतल्यो टिमी आसात अंडर-17 जे भुरगे खेळटात ज्यो गोंया भितर बऱ्यांतलो बरो खेळ ते दाखयतले आनी आमचो गोंयचो लोक ताका प्रोत्साहन दितले। फॉमेंटो ग्रुप ऑफ कंपनीज पुरस्कृत आणि रुद्रेश्वर पणजे आयोजित 6वी ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटिंग चेस टुर्नामेंट 6 सप्टेंबर सावन सुरू जाता। टुर्नामेंट 6 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर असो 4 दीस पणजे मिनेझिस ब्रागांजा हॉलात चलतलो। 6th edition of Fomento All India FIDE Rating Open Chess Tournament गेली 5 वर्सां रुद्रेश्वर पणजी 2012 पासून सुरू केल्ली। गेली 5 वर्सां सक्सेसफुली आयोजनानंतर ह्या वर्सा 6व्या वर्सान आमी ह्या टुर्नामेंटाच्या 6व्या वर्सान पदार्पण करता आणि ह्या वर्साचो टुर्नामेंट जो आसा तो 6 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर असो जावपाचो आसा। टुर्नामेंटाचे टायटल जे आमी करतात ते म्हणजे 6th फॉमेंटो ऑल इंडिया फिडे रेटिंग ओपन चेस टुर्नामेंट। टोटल टुर्नामेंट जो आसा तो फॉमेंटो ग्रुप ऑफ कंपनीज हे स्पॉन्सर करता आणि रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था ते आयोजित करता। एकूण ह्या टुर्नामेंटाक 51 प्रायजां जी आसा ती दिली वयतली। वेगवेगळ्या कॅटेगरीन वेगवेगळे एज ग्रुप आसा ते 51 प्रायजां जी आसा ती ह्या टुर्नामेंटाक दिली वयतली। गोंयच्या प्लेयर्सां खातीर खास कॅटेगरी आसा म्हणजे ओपन कॅटेगरीन तांकां प्रायज मेळोंकूय शकता, पण गोंयच्या स्पर्धकां खातीर म्हणून खास वेगळी कॅटेगरी प्रायजीस जी आसा ती आमी दवरलेली आसा। वेगळी विमन्सां खातीर आनी वेगळी मेन्सां खातीर अशी वेगळी प्रायजीस आसा। कुमार जुवेचो फामाद सांगोड बिरेस्तारा जालो। चवथीचे 7वे दिसा वार्षिक हो सांगोड जाता। सांगोडात वेगवेगळे देखावे आणि वेशभूषा केल्ले कलाकार वांटेकार जातात। कुमार जुवेचे सांगोडाक गर्दी बरीच जाता।
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.